आयज जो हो कळस उत्सव माम्मायचो जो कळस प्रत्येकाच्या दारादाराचेर भोंवता हेजी आमी वर्सभर वाट पळयता की केन्ना आमची सायबीण आमच्या दाराचेर येतली। आमकां सेवा करूंक सायबिणीची मेळोंक जाय ह्या उद्दिश्टान ह्यो ज्यो दोनूय भटवाडी आसा त्या भटवाडीचे आमचे सगळे यूथ जे आसा ते यूथ एकी कडेन रावन हो जो कळसोत्सव जो आहा तळेश्वर कळसोत्सव समिती जी आसा ती समिती कार्यक्रम आहा जो हांगासून जेन्ना सायबीण जेन्ना बांदावयरसून जो तळ्याकाराक झेलो उडोवन जी मुखार वयता तो उत्सव पळोवपाक हांगा खूब जाण भावीक येता आनी तितून आमचें सौभाग्य म्हणटा की आमी हो उत्सव करून घेता। देवी माम्माये कडेन मागता की आमचे जे तळेश्वर समिती आसा कळसोत्सव समिती आसा त्या समितीक बरें आयुश्य आरोग्य दिवचे तेंचो जो भरभराट जावची हें आमी माम्माये कडेन मागता आनी ह्यान फुडें सुद्दां असोच हो कार्यक्रम आहा तो बऱ्या उमेदीन सगल्यांक एकामेकाक विश्वासान घेवन बऱ्या उमेदीन जावचो हेच आमी सायबिणी कडेन मागता। हो कळसोत्सव जो आसा केन्नाची पिढयान पिढी चालू आसा हे आमच्या ह्या समितीन हे कंटिन्यू फुडें दवरला। ह्यान फुडें सुद्दां जे आमचे यूथ आसा हो मुखार व्हरतलो कित्याक ह्या सणाची सगळे जाण अशी आपुर्की हे वाट पळयता की आपल्या घरांतलो कार्यक्रम जालो म्हणटकूच सोमतेच हांगा येता। हो दोनूय भटवाडीक जो मदोमद हो तळेश्वर आहा हो दोनूय भटवाडीन एकी कडेन केल्लो आसा आनी हांगासून आमी वाजयत गाजयत जो तळेश्वर माम्मायचो जो कळस आहा माम्मायक आहा ती वाजयत गाजयत व्हरता अशेंच आमकां आयुश्य दिवचें तेणी आनी ह्यान फुडें आमचो हो जो उत्सव आसा तो बरे भशेन करून घेवचो। आमी आमचे दोनूय देवूस भटवाडी आनी चिंच भटवाडचे भुरगे मेळोन हो उत्सव साजरे करता। मयान आमच्या 2 जात्रा जाता तशीच ही आमी 3री जात्रा कशी हांगासर मोठ्या उत्सवान हो उत्सव साजरो करता।